मनीस जेन्ना आमगे गोंयकारां मदें पडद्या सान येता न्हू तेन्ना तेगे एक शो ऑफ आसता जाय जाण लॉंग बॅक जेन्ना कोणू गाल्फासान येता न्हू तेगे दोळ्या रेबन नॉक आसतालें मागीर हाती एक घोडयेल भांगरा सोरपोळी बी ती एक शो ऑफ ती स्टायल ती आमगे गोंयकारां मदें सो तें पोर्ट्रे करपाक तो ते भाशेन हें केलां वीक घातला पळय ताच्या फाटल्यान आनी कितें तरी हें आसा भितर मजा येवपाना थिएटर नक्की हे फिल्म म्हाका दिसता तुमी पळयात तेन्ना तुमकां कळटलें की बाबा कितें आसा हाजे फाटलें तें एंड सद्याक थिएटरान चालू आसा हे फिल्म म्हाका एक सांगात एक गोंयची फिल्मां जेन्ना म्हणटा ऑडियन्सांचो एक समज आशिल्लो की ना आमकां तशें काय जाय तशें पळोवपाक मेळना पूण ह्या फिल्माचे प्रोमोज जेन्ना कॉलेजींनी लागले जेन्ना तुमी वॉट्सॅप किंवा फेसबुका वयल्यान तुमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावयले तेन्ना रिस्पॉन्स इतलो बरो आशिल्लो की बाबा कितें तरी नवीन आमच्या गोंयच्या इंडस्ट्रीन फिल्म इंडस्ट्रीन पळोवपाक मेळटा गोंयान रावन प्रोडक्शन इतलें बरें करप आनी कितलो बजेट आशिल्लो फिल्माचो सांगपाक शकना बजेट सद्याक तरी रिवील करूंक ना पूण नक्की आमकां जेन्ना फिल्म बरें काम करतले तेन्ना तरी आमकां बजेट आनी रिकवरी दोन्ही सांगता जेन्ना प्रोमो भायर सरलो पळय हांव एका समजून प्रोमो धाड रे म्हणून जेन्ना प्रोमो पळयलो तेन्ना एका फोन करून सांगलो तूं अर्दो जिखलो म्हणून प्रोमो पळयला तेन्ना तूं अर्दो जिखलो म्हणून आनी जसो प्रोमो भायर सरलो गोंयान तेन्ना इतलो जबरदस्त रिस्पॉन्स की आमी जेन्ना कॉलेजीन हांव आनी जॉन सर आमी सोबनील नाशिल्लो आमी प्रोमो खातीर वताले तेन्ना हांव तांकां विचारता तुमकां खबर आसा गोंयान कोंकणी फिल्मां बी जाता म्हणून भुरगे म्हणटाले ना म्हळ्यार कोंकणी फिल्मां जाता पूण ती तुमच्या मेरेन पावना ती तयार जाल्या म्हणून हे अशी फिल्म आसा ते प्रोमो केला आमी तुमच्या मेरेन पावयला आनी सगळ्यान म्हत्वाचो जेणे डिसिजन घेतलें की थिएटरांनी प्रोमो दाखोवपाचो कारण थिएटरांनी वचपी एक वेगळो क्रावड आसा त्या लोकां मेरेन कोंकणी फिल्म येता आनी अशे तरेचे फिल्म येता हे जेन्ना हें केलें तेन्ना ताका चड पब्लिसिटी मेळ्ळी सो प्रोमोन आमचें अर्दें काम केलें आनी तो सुंदर जाला प्रोमो खऱ्यांनीच खूब बरो जाला जशें राजदीपान सांगलें की कॉलेजी पर्यंत पावप आनी भुरग्यां पर्यंत पावप भरपूर गरजेचें आसलें जे टार्गेट ऑडियन्स आसा आनी जे खुबशे मुवीक येता बट गोंयान फूल प्रोडक्शन जालां सगळे गोंयचेच प्रोडक्शन आसा काय थोडे प्रोडक्शन भायले आसा ना भायले म्हटल्यार कशें आसा आमी आर्टिस्ट तरी सगळे गोंयकार आसात त्या भायर आमचे कितलेशे HODs म्युझिक डिरेक्टर आर्ट डिपार्टमेंट मॅक्झिमम आमी गोवानसूच घेतल्यात फक्त अश्यो गोश्टी ज्यो गोंयान अवेलेबल ना किंवा पॉसिबल ना किंवा ज्यो आसात पूण त्यो त्या टायमार अवेलेबल जायनाशिल्ल्यो इतल्या गोश्टींक लागून आमकां भायर मुंबय करचें पडलें थोडेशे फिल्माचें पोस्ट प्रोडक्शन मुंबय जालां बाकीचे म्हण तुका फिल्म रिलीज करतलो जाल्यार थ्रू सॅटेलायट बी करतलो त्यो सगळ्यो गोश्टी तुका मुंबय करच्यो पडटा किंवा सावंड डिझायनींग हें मुंबयचें जालां बट ऑलमोस्ट मोर दॅन 75 to 80% गोश्टी ह्यो गोवन्सांनी केल्या सगळे गोंय आर्टिस्ट तरी सगळे 100% गोवन्स आसात तातूंत खंयच आमी म्हाका ही गोश्ट सामकी खटकताली जेन्ना आमचे कडेन इतले बरे आर्टिस्ट आसा आनी गोंयान फिल्म्स येतात आनी तातूंत आमी भायले आर्टिस्ट घेतात आनी त्या आर्टिस्टांक पळोवपाक वचपी गोंयचो तरी कोण क्रावड ना आयज कोण तरी मराठींतलो व्हडलो स्टार आसा म्हणून गोंयचो लोक वचून पळयतलो हें ना आनी हांकां पळोवपाक येवपी लोक आसतना आमी खंय तरी बारीक बारीक रोलाक त्या आर्टिस्टांक घेतले एक सिनान 2 सिनान मागीर गोंयचे घेतले म्हणून दाखोवपा पुरती आनी बाकीचे तांकां घेवन तांची जेंचे कडेन ऑलरेडी सगळें आसा पळय न्ही तांकांच चाटपाक आनी तांगेलें तें करपाकूच पयशे आनी सगळे गोश्टी वता ही गोश्ट म्हाका सामकी खटकताली सो म्हाजे तरी जितलें म्हाजे कडेन शक्य आसा जितली गोंयची कोंकणी फिल्मां करतलो तातूंत तरी कोण भायलो आसपाना इतलें म्हाका तरी सद्या दिसता त्या बाबतींत सक्सेस जाला कारण रोहनाचें म्युजीक पळय कितलें सुंदर जालां तें म्युझिकेचेर हांव येवपाचो आसा जशें तेजी पोट तिडकीन काम केलें जे उतरांनी आतां कळटा बट खरेंच प्रोमोच्या द्वारे तरी म्हाका इतलें तरी अजून कळटा कारण अजून फिल्म पळोवंक ना नक्की आवयतलो फिल्म पळोवपाक जॉन सर राजदीप जेन्ना रातचे 3 पर्यंत शूट जाताली खंयसर शूट आशिल्ली रातचे 3 पर्यंत आनी कसलो सीन ही एक आनी म्हत्वाचें नरकासुराच्या दिसा ज्या दिसा बिचाचेर वचून जे एन्जॉय करतात त्या दिसा आमची रातची थंय शूट आशिल्ली आनी म्हाका भंय दिसतालो की नरकासुराचो दीस न्ही कोण तूं शुटींग बिटींग मारली तुजी झक म्हणून आमी एन्जॉय करपाक लागून येता अशा वेळार आमी वाडी बिचार आमी शूट करताले म्हाका मनान भंय दिसतालो देवा म्हाज्या आमी शूट करतना हे मस्ती बिस्ती मरे करिना मरे काय म्हणून पुणून आमच्या सोबतीलाक एक सांगतालो हांव जॉन सर आसतना भिवू नाका कारण जॉन सराचे फॅन फॉलोवर आशिल्ले जॉन सर आसतना शूटिंग चालू आसतना आमकां कसलोच डिस्टर्ब जाता ही गॅरंटी आशिल्ली आनी तो आमचो 100% सार्थ ठरलो विश्वास आनी त्या दिसा आमकां कोणेच हेल्प करना इनफॅक्ट थंय जो हॉटेल आशिल्लें ताजे हरशीं त्या दिसा तो परिणाम भरपूर जालो मागीर म्हाका दिसलेलें तो आमकां धांवन येतलो काय म्हणून आनी ताणें आमकां इतलो सपोर्ट केलो जे प्रोमो सॉंग केलां ते ताणें आपल्या हॉटेलान आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट दिले आपले त्या दिसाचे गिरायक ताणें शूटिंग केला त्या दीस आपले गिरायक शॅक्सांनी व्हेलें आनी आमकां दीसभरा खातीर ते वापरपाक दिले आनी खरें म्हटलें हें गोंयकारपण दाखयलां पळय तांकां हॅट्स ऑफ
आनी मेन म्हटल्यार आनी एक तातूंत एड करपाक सोदता तो सीन आमी जो शूट करताले तो इतलो कॉन्ट्रोवर्शियल सीन आशिल्लो मरे मागीर त्या टायमार एक तर थंय फॉरेन क्रावडूय आसा गोवन क्रावडूय आसा आनी आमचे जे थंय इवन नॉन गोवन क्रावडूय आसा आनी तो जो सीन चल्लेलो पळय तो सीन तुका सांगपाक शकना तूं फिल्मान पळयता तेन्ना कळटलें बिचार ते दोगूय पिवन तांचो डिस्कशन आसा अशा तरेचे डायलॉग्स आशिल्ले की केन्नाय खंयच्याय मनशाचे इमोशन्स हर्ट जावपाक शकता किंवा कितें जावपाक शकता आनी ताजें रिएक्शन कितें येतलें कोण आशिल्ले ते आमकां कळना खबर ना तो रशियन आसतलो नायजेरियन आसतलो गोवन आशिल्ले आनी डायलॉग तशें आशिल्ले आनी सगळे तांचे हें आशिल्ले बट राजीपान म्हटलें तशें की जॉन सर ज्या जाग्यार उबो आशिल्लो पळय आमच्या वांगडा थंय आमकां कोणें कसलेच अडथळे घेवना कितें जालें सुद्दां ते खूब कमी प्रमाणान आमचें सॉर्ट आवट जालें रोखडें सराचें फॅन फॉलोवींग कितें आसा ती आमकां फूल शुटान सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळें जॉन सर कॅमेस्ट्री ह्या फिल्मान बरी जुळप भरपूर गरजेची आशिल्ली आनी ती आमकां पळोवपाक मेळटा कॅमेस्ट्री खूब बरी आनी टायमींग दोगांचें आनी जें एक्टींग आसा तुमी काम केल्लें म्हणजे पयलीं थोडे वगत घालिल्लो तुमची कॅमेस्ट्री सगळ्यांची दोगांची समजून घेवपाक तुमी एकामेका वांगडा उलयताले शूट सुरू जावच्या पयलीं कशें कितें कॅमेस्ट्रीचेर वर्कआवट केलें ना सीन स्टार्ट जायचे पयलीं आमी दोगूय प्रॅक्टीस करताले ते थिंग सेट रेडी करता म्हणल्यार आमकां डायलॉग घेताले म्हणजे कशें हय आमी बरोबर ज्या दिसा आमी पयलो शॉट आशिल्लो त्या घरान त्या दिसा हांव फर्स्ट टायम जॉन सराक मेळ्ळा आनी मागीर उलोवन 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 आमी इनवॉल्व जाले मागीर 8 दिसां भितर आमी जॉन आनी आमच्या भितर म्हणजे कित्याक खबर ना आमची दोगांची कॅमेस्ट्री खूब फास्ट जुळ्ळी पयलो म्हणजे दोगांचो पयलो शॉट आशिल्लो आमकां आगोंदा बिचार पयलो शॉट आशिल्लो थंयच आमी उलयता 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 इतलें फास्ट जुळ्ळी खबर ना म्हाका कारण खूब कमी लोकांची इतलें फास्ट जुळटा म्हाज्या आनी सराचें जुळ्ळें तें आनी तें जावपा फाटलें कारण कशें आशिल्लें मागीर तुका जशें सांगलें की सरूय भायर आशिल्लो सो आमकां पयलीं दिसतालें की दोगूय वांगडा मेळचे तांचे पयलीं एक वळख कित्याक फर्स्ट टायम मेळपाचें आशिल्लें एकामेकाक पूण सरूय तेन्ना भायर आशिल्लो आनी सर शुटिंगाचे एक हार्डली म्हाका दिसता एक 5-6 दीस पयलीं पावल्या तेन्ना सुद्दां सराचें न्यू तियात्र रिलीज जातालें सो खंय तरी म्हाका एक तो हें दिशिल्लो की दोगूय मेळटकीर कितें रिएक्ट जातलें कांयच खबर ना कशें जातलें बॉन्डिंग कशें जातलें हांव चिंतता की दोगूय बरें आसतलें ऑन स्क्रीन पूण तांचें कशें जातलें तें कांय खबर नाशिल्लें पूण म्हाका दिसता पयल्या दिसाच म्हाका दिसता जॉन सराचें आनी राजदीपाचें इंट्रोडक्शन जालां आनी त्या दिसाच्यान जी तांची एक बॉन्डिंग पळय जें वाडपाक लागलें तें एवरीडे ग्रो अप जायत आशिल्लें जशी फिल्माचें सिच्युएशन आसा पळय न्ही त्या प्रमाणे तांची पर्सनल लायफानूय ती बॉन्डिंग तशी जायत गेल्या नाव दे आर व्हेरी क्लोज फ्रेंड्स खूबदां पयला जवळचे मित्र अशे जाले बट म्हाका दिसता ह्या फिल्मा नंतर आनीक जायते आमकां फावट तांचें कॉम्बिनेशन पळोवपाक मेळटलें ह्या फुडें आनी लोकांक आवडटलें पळोवपाक समज आनीक खंयचे आर्टिस्ट म्हणजे गोंयचे जे आमी म्हणटात आनीक बाकीचे आर्टिस्ट बाकीच्या फिल्मांनी काम करता अशे कोण कोण आसा आनीक फिल्मान नेगेटिव्ह कॅरेक्टर्स दोग जाणांनी प्ले केला एक आर्यन खेडेकर आणि सतीश गांवस आणि दोगांनी नेगेटिव्ह कॅरेक्टर प्ले केला एकटो नॉन गोवन बिल्डराचो रोल प्ले करता आनी एक गोवन पॉलिटिशनाचो रोल प्ले केला त्या भायर दामू नायकान हातून एक स्पेशल एपियरन्स आनी एक बिहारी मनशाचो कॅरेक्टर पोर्ट्रे केला हे सोडून खूब जाण आसा मागीर समीक्षा देसाय आसा सचिन सुर्लेकरान एक रोल केला भितर बारीकसो रोल आसा बट एक सांगूंक सोदता की ताच्या पयलींच्या फिल्मान हांवें सारको मोठो रोल केलो ती फिल्म रिलीज जावून जावपा उरल्या लोकांक खातीर जातले बेगीनूच आणि ताच्या नंतर मागीर शैलेश तिवरेकर आसा अनिल रायकर आसा ताणें एडवोकेटाचो एक खूब बरो कॅरेक्टर प्ले केला मोहन चांदेलकर आसा खूब जाण आसात तांणी आर्टिस्ट सुशांत नायकान पुलिसाचो अप्रतिम असो कॅरेक्टर प्ले केला सौरभ कारखानीस आनी संजय मापारी हे नेपाली गुरखा जाल्यात दोग जाण भारतभर खंय खंय किंवा भारताच्या भायर सुद्दां कितें कॅरेक्टर्स जे आसात पळय न्ही ते सगळे तरेचे वेगवेगळे कॅरेक्टर्स हातून पळोवपाक मेळटा प्लस आमी जे प्रमोशनल सॉंग शूट केलां तातूंत रशियन्सान काम केलां 2 रशियन्स आनी ते अजुनूय कॉन्टेक्टान आसा आमच्या आनी खूब बरें दिसता जेन्ना ती स्वताक म्हणटा की वी आर प्राऊड टू कॉल अवर सेल्फ रशियन बॉलिवूड आर्टिस्ट त्या टायमार बरें दिसता आयकपाक ओके बट खंयच्या खंयच्या थिएटरांनी आमकां पळोवपाक मेळटलें फिल्म ओके हय रायट नाव आमचे आयनॉक्सान पणजे सम्राट मडगांव विशांत बिचोले हिरा वास्को शिवम माशेलान सिने वर्ल्ड ही थिएटर सद्या जाल्या कन्फर्म सिने नंदीन आमचे स्टार्ट जाता फक्त तांचे पिके बरेंच चल्ला म्हणून ते स्लॉट दिवपाक थोड्याश्यो गोश्टी फाटीं फुडें चल्ल्या पूण सिने नंदीनूय आमचें लागपाचें आसा फिल्म त्या भायर रवींद्र भवन गोंयचे जितले आसात मडगांव वास्को सावड्ड्या सांखळे 27-28 सॅटर्डे संडे मडगांव आसा रवींद्र भवनान आनी सगळ्या थिएटरांनी शो जे आसा पळय न्ही आयनॉक्सान फक्त 5:30 आसा शुक्राराचो शो जो रिलीज जालो तो शो फक्त 6 आशिल्लो बाकीचे सगळे दिसा आयनॉक्सान 5:30 आसा आनी बाकी सगळ्या थिएटरांनी 6 आसा सांजचो शो
सो म्हाका दिसता की अजून पर्यंतचो जो जे फिल्म चलता थिएटरान ते खूब बऱ्यापैकी चलता, बरो रिस्पॉन्स येता, जायते लोक वयतात सद्याक. आनी हांव म्हणटा की जेंच्यांनी कोणी अजून हे फिल्म पळोवंक ना ते प्लीज जे थिएटरांनी सांगले आत्तां स्वप्निलान त्या थिएटरांनी वचून तुमी नक्की पळयात. तुमकां एक वेगळो अनुभव येतलो. तुमी हिंदी फिल्मां मराठी फिल्मां जायती पळयता आसतली, पूण कोंकणी फिल्मां पळयता आसतना तुमकां हो फील येवप. आनी येस, आमच्या गोंयच्या आर्टिस्टांनी इतले बरें काम, इतले बरी मुवी तुमच्या मुखार हाडल्या. नक्की वचून पळयात. आनी थँक्यू. हांव जे आमचे 2 मेगा आर्टिस्ट आसात तांकां सुद्दां आनी आमच्या गोंयचो एक बरो डिरेक्टर तांकां थँक्यू म्हणपाक सोदता आमच्या थँक्यू. थँक्यू. गोंयचें मातशें कितें कितें घडटा तें सगळें हितून क्लियरली दाखयलां. बेस्ट पिक्चर मुवी लागले. म्हाका दिसता की गोंयकार सगळे जाण पळोवंक जाय तें. होम स्वीट होम हे गोंयच्या प्रॉब्लेमा बद्दल आसा. हे म्हणून हे सगळे गोंयकारांनी मुद्दम थिएटरान येवन पळोवचे पिक्चर. आपले शेजाऱ्या पाजाऱ्या जांकां आसा तांकां फोर्सान हाडून पळोवचे. कित्याक हे होम स्वीट होम अबावट गोवा. वेन वी टॉक अबावट गोवा एवरीबडी टॉक स्वीट अबावट गोवा. आनी सगळ्यांत मोग म्हणजे हे आमचे पिक्चर म्हणून सगळ्यांनी हे पळोवपाक निखाल येवचे. सगळ्या कडेन मागता परत एकदां होम स्वीट होम सक्सेसफूल करात. गोंयकारांनी आनी गोवा बॉलिवूड हांकां हांव विनंती करता की एक इश्यू घेवन तेंच्यांनी ही जी सुरवात केल्या पळय तशें आनीक गोंयांत जे बाकीचे इश्यूज आसात जे आयज फक्त तेंच्यांनी हांगासर एक स्पर्श केला डायलॉगांसून, तेय बी तेंच्यांनी फुडें हाडचे. आनी कॅसिनो म्हण किंवा बाकीच्यो ज्यो सगळ्यो बाकीच्यो वायट गजाली ज्यो गोंयाक आयज नाडटा त्यो सगळ्यो हांगासून गोंयकारांक जागे करून पयस धांवडोवपा खातीर तेंच्यांनी ह्या माध्यमांसून बरो उपयोग करून गोंयकारांक जागे करचे. Goan people, those who are going abroad as an NRI, and when that person, the main character who plays, I think Mr. John, when he comes to Goa, it makes him difficult that his home has been disappeared. Only the cross has been shown, which verified that the home was basically based over here. They're not giving that much importance to our motherland. Instead of working over here, we run to some abroad places like Gulf, Dubai, America. And when it comes to our mind that we have made some mistake, it is too late. So I would like to say that every Goan has to watch this film.